मांद्रे मतदारसंघात सुमार 100 कोटी मोडून 33 केव्ही वीज उपकेंद्र आणि भूमिगत विजेचो वाहिन्यो घालपाचो काम वर्सा भितर पूर्ण करतले आणि विजेचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिलें. मांद्रेन दीनदयाळ सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या मांद्रे वीज उपकेंद्र आणि 3 भूमिगत वीज वाहिन्यो घालपाच्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा माचेर मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार अजित आरोलकार तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जवळजवळ 100 कोटीचे वयर या प्रोजेक्ट आसा. 6 The total time period required to complete this project is around 1.5 years. आणि हे प्रोजेक्ट करता आसतना आमकां पूर्ण करपाची जबाबदारी एका वर्सांत करपाक जाय अशें खुद्द चीफ इंजिनियर